नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज करचो बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। कलम 39 नगर नियोजन मंत्री राणे यांच्या बंगल्या मुखार आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाक धाडला समान चौकशे खातीर 4 वरांचेर रावपाक सांगला हजर। इसीत घालून दिल्ले नेम पाळात अशी मागणी करीत पिळगांवच्या लोकांनी आडायली मिनाची येरादारी। कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या उतराचेर दादोशी जावन सुमार 2.5 वरां उपरांत लोकांनी सोडले मिनाचे ट्रक। कोलवा पुलिशेन वानेली वाठारांतल्या विलांत चलपी ऑनलायन आयपीएल बॅटिंग रॅकेट हाडले उक्ताडार। धाड घालून पुलिशेन 4 केली अटक। न्यायालयात हजर करून उपरांत दुबावितांची जामिनाचेर केली सुटका। राज्यात 10वेचो निकाल लागलो 94.51%। 96.51% मेळून चलयांनी ओनूय मारली बाजी जाल्यार चल्यांचो आयलो 94.37% निकाल। गोंय पुलिसांच्या क्रायम ब्रँचान आयतारा युट्यूबर गौतम खट्टराक हाडलो गोंयांत। वास्को न्यायालयान गौतम खट्टराक 6 दिसांच्या पुलीस बंदखणेची सुनायल्या ख्यास्त। आणि 4 किलोमीटर दर्यादेगेवेल्या वाठारात 400 परत चड बेकायदेशीर बांदकाम जाल्ले चायला उक्ताडार। राज्यातल्या उरिल्ल्या 25.96 किलोमीटर दर्यादेगेर जाल्यात कितली अतिक्रमणां लोकांक पडला प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। कलम 39 नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या दोनापावल बंगल्या मुखार आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाक आयज पुलीस स्थानकात चौकशे खातीर आपयला। आयज 4 वरांचेर आलेमावांक हजर रावपाक सांगला। ह्या प्रकरणात युरी आलेमावा सयत हेर कांय जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा। इसीत घालून दिल्ले नेम पाळात अशी मागणी करीत पिळगांवच्या लोकांनी सोमारा मिनाची येरादारी आडायली। तिडकल्ल्या लोकां वांगडा थळावी सरपंच आणि पंच वांगडी रस्त्याचेर देविल्ले। कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या उतराचेर दादोशी जावन सुमार 2.5 वरां उपरांत लोकांनी मिनाचे ट्रक सोडले। फातोडेच्या 6 वरांचेर लोक रस्त्यार देविल्ले। पळयात। इसीत घालून दिल्ले नेम पाळिनासतना मिनाची येरादारी करतात असो आरोप करीत पिळगांवचे लोक सोमारा सकाळी 6 वरांचेर अचकीत रस्त्यार देवले। तिडकल्ल्या लोकांनी पिळगांव सारमानस जंक्शनाचेर वेदांताचे मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले। धुल्ल प्रदूषण टाळपा खातीर मिनाची येरादारी करपी ट्रकांची व्हिलां क्लीन करात। इसीत घालून दिल्ले नेम पाळात अशी मागणी रस्त्याचेर देविल्ल्या थळाव्या लोकांनी केली। ह्या वेळार पुलीस लेगीत पाविल्ले। लोकां वांगडा चर्चा करून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांची मागणी मान्य करतकीच लोक फाटीं सरले। कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या उतराचेर धादोशी जावन सुमार 2.5 वरां उपरांत लोकांनी मिनाचे ट्रक सोडले। आयज कशें आसा ट्रान्सपोर्ट हो जो आसा हो तेंच्यांनी संघ चालू केल्लो। हांव संघ चालू केल्ल्या बद्दल तेंचो कांयच ना, पूण तेंच्यांनी म्हटलें की संघ जो टायम आसा हो इसीचो टायम आमी फॉलो करता। हांव म्हणटा इसीचो जर तुमी टायम फॉलो करता जाल्यार इसीन जे कंडिशनां घातलेली आसा जेणे करून व्हील वॉश आसा, इसीन तुमी रोड मागलेलो आसा पळय त्या रोडान तुमी ट्रान्सपोर्ट करपाक जाय। तर तुमी ट्रान्सपोर्ट हो जो आसा व्हील वॉश नासतना करता आणि इसीच्या भायर जो रोड तुमी टेम्पररी मागला पळय त्या रोडांसून तुमी संघ हो ट्रान्सपोर्ट चालू करता। म्हणून आमी फक्त ह्या विचारपाक लागून आमी ह्या ट्रान्सपोर्टाक गेले। आयज फूल पंचायत बॉडी सुद्दां आसली। आतां वेळा कारणान कामां धंद्याक वचोंक जाय म्हणून आयज पंचायत सुद्दां गेल्लेली आसा। सो आमचे इतलेच रिक्वेस्ट सांगला पीआय सुद्दां आसलो सो तांकां सांगला की तुमचो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो 8 चालू कर। कित्याक तुमी 8 हो टायम मागोवन घेतलेलो आसा। कित्याक इसी जेन्ना रोड क्लोज जालो तेन्ना तुमी नारायण घाट जो मायन्स डिपार्टमेंटानसून तुमी रोड मागोवन घेतला आनी टायम मागोवन घेतला की आमकां बाबा 8 ट्रान्सपोर्ट करचो। सो आमी आयज रिक्वेस्ट केला मॅनेजमेंटाक की तुमी 8 तुमचो ट्रान्सपोर्ट चालू करचो। आमी आमच्या बद्दल कांयच ना। सो हेंच आमच्या पंचायतीन सुद्दां हेंच सांगलेलें आसा की तुमी 8 ट्रान्सपोर्ट चालू करचो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। कोलवा पुलिशेन वानेली वाठारांतल्या व्हिलांत चलपी ऑनलायन आयपीएल बॅटिंग रॅकेट उक्ताडार हाडले। पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात गुजरात आणि हरियाणांतल्या 4 अटक केली। पुलिसांनी धाड घालून 2 लॅपटॉप आणि 6 मोबायल मेळून वट्ट 3.10 लाखांचो माल जप्त केला।
दुबावितांक न्यायालयात हजर करून उपरांत तांची जामिनाचेर सुटका केली अशेंय कळटा. अंदू 10वेचो निकाल 94.51% लागिल्ल्याचें गोंय शारांत मंडळान जाहीर केलें. 10वेच्या निकालांत अंदूय चलयांनी बाजी मारली. चलयांचो निकाल 96.51%, जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.37% लागलो. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचो निकाल 98.73% लागलो. पळयात. गोंय शालांत मंडळान अंदूचे 10वेचो निकाल 94.51% लागिल्ल्याचे जाहीर केले. ही परीक्षा 13 मार्च ते 9 एप्रिल मजगतीं जाल्ली. राज्यभरांतल्या वट्ट 32 परीक्षा केंद्रांचेर ही परीक्षा घेतिल्ली. परीक्षेक बशिल्ले 20,618 विद्यार्थ्यां मदले 19,486 विद्यार्थी पास जाले. अंदूय 10वेच्या परीक्षा निकालांत चलयांनी बाजी मारली. चलयांचो निकाल 96.51%, जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.37% लागलो. 550 दिव्यांग विद्यार्थ्यां मदले 543 विद्यार्थी पास जावन तांचो निकाल 98.73% लागलो. SSC March 2026 season. At the outset, let's wish all the candidates very best in this examination. This is the analysis. Result will be available on the following sites, which is results.gbshsc. The examination, this was taken at 32 examination centers across the state, and there were 8 assessment centers where the correction was carried out. यामध्ये किती झालं ना, मे बी यामध्ये सब्जेक्ट असले ते कंपल्सरी सब्जेक्ट असतात. म्हणजे जे अकॅडमिक सब्जेक्ट 3 लँग्वेजेस, मागे मॅथ्स, सायन्स आणि सोशल, आणि 4 सब्जेक्ट जे असले ते स्किल जे सब्जेक्ट विथ अन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. दुसरं तुमचं आर्ट एज्युकेशन असतं, फिजिकल एज्युकेशन असतं, आणि चौथं असं तर NSPF जे आम्ही NSPF दाखवले आहे ती स्लाइड. NSPF तुमचे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स. आता रिझल्ट वेगवेगळ्या डाटा लावून 1% होईल, 1% असं केलं असं दाखवतं. पण ज्यांना when we are going to the entire result, त्यांना काय की परफॉर्मन्स इनव्हेरिएबली बऱ्याच स्टुडंटचं बरं असतं, बऱ्याच शाळांचा परफॉर्मन्स बरा असतो. पण ते एकूच अमकेच कारण असे झाले. बऱ्याचशा शाळा कशा त्यांना सांचे परत ते क्लासेस घेतात आणि बरे रिव्हिजन घेतात. त्यांचे जवळजवळ रेग्युलरचे थोड्यांचे क्लासेस चालू असतात. सो अशा म्हणू शकत नाही की 1% कमी लागलं जाल्यार कमी असो ना, पण कारण वेगवेगळे असतात. एक स्लाइटली एक होईल, एक सकले जाऊया. कशी असली की इंग्लिश ज्याका आम्ही R2 म्हणताय, म्हणजे 3 लँग्वेजेस असले R1, R2 आणि R2. ह्या वर्षाची पॉलिसी कशी असली की R1 म्हणजे तुम्ही मराठी, कोकणी हे कंपल्सरी, एक तर तो मराठी तरी घे किंवा कोकणी तरी घे. आमचे फिगर जाते तर जवळजवळ इक्वल झालं, म्हणजे 10,000 ऑलमोस्ट 10,000, 9,800 आणि 9,200 असे कोकणी आणि मराठी. मागे कसे झाले की आम्ही NEP त्यांना इम्प्लिमेंट केली, त्यांना पहिली स्कूल आहे 7व्या 8व्याच्या ती संस्कृत घेत आहे. सो अशी थोडी स्कूल असली त्यांना एक ऑपॉर्च्युनिटी आम्ही दिली. जवळजवळ 500-550 सुमार भुरगे जे संस्कृताक असतात ते तांचे ते बशिल्ले सगळी पास हा ऑलमोस्ट, म्हणजे ते 100% रिझल्ट आहे संस्कृताचा. जी स्पेशल स्कूल असतात सेंट जेवियर्स अकॅडमी, दुसरे लोकविश्वास प्रतिष्ठान दगडी, या 2-3 स्कूलांनी घेतले. आणि फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेस्टेड आणि इट इज ऑप्शन टू द लँग्वेज. आणि तातूंत कशें आसता, आमी थोडे व्हिडिओज डेव्हलप केले आमच्या एक्सपर्टांनी, आणि एक्सपर्ट्स फॉर प्रॅक्टिकल पर्पज वी हॅड कॉल्ड डिफरंट एक्सपर्ट, आणि म्हणून थोड्या प्रमाणात ताका सायन लँग्वेज. सो हो आमचा एक प्रयत्न असा की इवन इंडियन सायन लँग्वेज इवन रेग्युलर स्कूलांनी घेवचो, असो आमचा प्रयत्न. हय ते आमकां मेळ्ळे, पूण ते सामके कमी आसा. सो म्हणून तो त्या प्रयत्नान ते हो इंट्रोड्यूस करूंक जाय. जवळजवळ सगळ्या रेग्युलर स्कूलांना इंट्रोड्यूस करूंक जाय असो एक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सेंट फ्रांसिस झेवियरा संबंधी आक्षेपार्ह विधान करपी युट्यूबर गौतम खट्टराक गोंय पुलिसांच्या क्रायम ब्रँचान गोंयांत हाडलो. मजगतीं सेंट फ्रांसिस झेवियरांच्या आड आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात वास्को न्यायालयान गौतम खट्टराक 6 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या प्रकरणात फुडें कितें जातलें हाचेर गोंयकारांची नदर आसा.
गोयच्या दर्यादेगेर अतिक्रमणाचो स्फोट. फक्त 4 किलोमीटर पट्टे सुमार 400 परस चड बेकायदेशीर बांदकाम आयल्या सामकार. तर दर्यादेगांच्या उरिल्ल्या 25 किलोमिटरांचेर चित्र कितें आसतलें? पर्यटन खात्याची कारवाय सुरू आसली तरी आतां जायते गंभीर प्रश्न मुखार येवपाक लागले. पळय. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत पर्यटन खात्यान बागा, कळंगूट, कांदोळे दर्यादेगेर सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली आणि एक धक्को दिवपी वास्तव उक्ताडार आयले. फकत 4 किलोमीटर दर्यादेगेर सुमार 400 परस चड बेकायदेशीर बांदावळ सापडले. सावंतवाडो, खोब्रवाडो, उमतावाडो, माड्डोवाडो, तिवायवाडो आणि गौरावाडो ह्या 6 वाठारांनी व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण जाला हें स्पश्ट जाला. कांय कडेन नोटीस जारी करून लेगीत बांदकामां काडूंक नात, जाल्यार कांय कडेन नांवार नाशिल्ले झोपड्यांचें जाळें उबारलां. माडोवाड्यात 80, तिवायवाड्यात 91 आणि गौरावाड्यात 102 मेरेन बेकायदेशीर बांदकाम नोंद जाल्यात. मजगती खोब्रवाडो आणि उमतावाडो वाठारांनी व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण सापडलां. आता सगळ्यात व्हडलो प्रस्न फकत 4 किलोमिटरां सुमार 400 बांदकाम जाल्यार मागीर राज्यांतल्या उरिल्ल्या 25.96 किलोमीटर दर्यादेगेर कितले अतिक्रमण जालां आसतलें. सध्या आनीक 6 विभागांचो सर्वेक्षण प्रलंबीत आसा आणि कांदोळे ते शिकेरी मेरेनच्या सुमार 3 किलोमीटर पट्टेची अजून तपासणी जावंक ना. नागरिकांचो प्रस्न असो की पर्यटन खातें फकत न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयताले काय पुराय दर्यादेगेर जावपी अतिक्रमणाचेर स्वताच कारवाय करतले. गोंयच्या सैमीक सोबीतकायेचेर अतिक्रमणाचो हो दाग आतां पुसपाक यश येतले वय हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात अपघाताचे सत्र चालूच आसा. कळंगूट बागा रस्त्याचेर 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या जीव घेवपी अपघातात कानोळेच्या एका 25 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें, जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या आनीक एका तरणाट्याक उपचारा वेळार मरण आयलें. हेर 2 जाण गंभीर जखमी आसात, तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. ह्या अपघाताच्या कारणाची चवकशी पुलिसांनी सुरू केल्या. गोंयांत रस्त्यार अपघातांत वाड जाल्या पूण कागाळ कमी नोंद जाल्ल्याची पळोवपाक मेळटा. अपघाती मरण येवपात 7% वाड जाल्या, जाल्यार येरादारी उल्लंघना आड कारवाय 35% देवपाचें चित्र मुखार आयलां. पळय. रस्त्यार अपघात जावचे न्हय म्हूण यत्न सुरू आसात अशें पुलीस सांगतात. तरी प्रत्यक्षात आंकडेवारींतल्यान वेगळेच वास्तवताय दिसून येता. जानेवारी ते मार्च ह्या 3 म्हयन्यांत गोंयांत 598 रस्तो अपघात नोंद जाल्यात. फाटल्या वर्सा परस 7% चड. अंदू ह्या काळात 60 जीवघेणे अपघातात 63 जाणांक मरण आयले, जाल्यार एप्रिलाच्या निमणे मेरेन हो आंकडो 78 जाणांक मरण आयला. पूण ह्याच काळात येरादारी उल्लंघना आड कारवाय करपाक खूब उणाव आयला. फाटल्या वर्सा प्रमाण 99,000 परस चड गुन्यांव नोंद जाले, जाल्यार ह्या वर्सा हो आंकडो फकत 63,000 देंवला, म्हटल्यार 35% उणो. दंड वसूलताय बरोच उणाव आयला. फाटल्या वर्सा 6 कोटी परस चड दंड एकठांय केल्लो, जाल्यार ह्या वर्सा तो फकत 1.81 कोटी मेरेन देंवला, म्हळ्यार 71% उणो. हाका लागून एक व्हडलो प्रस्न उप्रासता. अपघातांचो आंकडो वाडत आसतना केसी नोंद कित्याक उणी जायत आसा? येरादारी पुलीस एका वरिश्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण बॉडी कॅमेरे दिल्या उपरांत लेगीत थळाव्या पावंड्यार अपेक्षीत कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान हो उणाव दिसता अशी शक्यताय उक्तायल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रिवणा वाठारात 25 मीटर रस्तो रुंदीकरण आणि रस्त्याच्या वाईट परिस्थितीविषयी रिवणा ग्रामसभेत चर्चा झाली. रस्तो दुरुस्तीचे टेंडर पास जावन वर्स जावन गेले, मात अजून मेरेन रस्त्याचे काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी ग्रामसभेत प्रश्न उपस्थित केले. मजगती तार उपलब्ध नाशिल्ल्यान रस्त्याचे काम आडावन उरला अशें उपसरपंचाचे म्हणणे. तशेंच ग्रामसभेत हेर महत्वाच्या विशयांचेरूय चर्चा झाली. पावसाच्या पयलीं रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात.
आयज ग्रामसभा रिगार्डींग द रोड इश्यू लायटीचे आनी उदकाचे मेन इश्यू आहलो. तशे भाशेन लास्ट ग्रामसभे हांवें ग्रामसभा इश्यू काडलेलो हो रस्त्याचो, कित्याक रस्ते सारके पाड पडले म्हणून कळ्ळां आमगे जामावली टू दिवण कळम केवण सारके रस्ते सारके फोडून पयलीं नळा उदका लागून पायपा लागून फोडलो आनी मागीर केबल घालपा अंडरग्रावंड रस्ते फोडलो. तो 6 ते 9 म्हयने तसोच उरलो. मागीर आतां तेणी तो पॅच वर्क केला. पण पॅच वर्क केले तेजे जायते इश्यू आहा, कित्याक पॅच वर्क केले ते गेले क्लियर जाते म्हणटा ते सुशेगाद आहा. पॅच वर्क केल्या तेजे वयल्यान गेले जाल्यार सायडीन लोकांची भेणां मोडों वयता. कोण प्रेग्नेंट आसलो बायल वच वाटेर डिलिव्हरी जातली. ते MLA पंचायतीन हें पळोवपाचें. पंचायती सांगला, पंचायती आयज सांगलें लास्ट टायम सांगलें लास्ट इयर मेच्या म्हयन्याक टेंडर पास जालो हॉट मिक्साचो 4.03 क्रोसांचो. पण रस्तो अजून जायना. वर्स जाता फुडल्या 2 दिसांनी मे लागतले पण हो रस्तो ना. आतां हो क्वेश्चन परतून रेज केलो म्हणल्यार डेप्युटी सरपंच सांगता हे हॉट मिक्साचे इश्यू आहा मग ते टेंडरींग जाला पूण तेंचे भितर कितें रेटी लागून इश्यू जाता. आतां कितलें सोद तें आमकां खबर ना. भायले कडेन दुसरे कडेन हॉट मिक्स चालू आहा थंयसर शिवोले कालामुटी सायडी पूण हे सायडीन रस्तो जायना आनी टेंडर पास जावन रस्तो जायना म्हळ्यार एक दुखाची खबर आहे रिवणकाराक. हांव इतलेंच मागता हो पावसाचे पयले हो रस्तो हॉट मिक्स जावं. खंयची पिडावराक डिपार्टमेंटान घालपाची काय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ते सगळे डिपार्टमेंट घालिल्ले आसा. तेच प्रमाणे प्रपोजल येता तेल्लें आशिल्लें तें बी बाजारांतलें तें बी तें ओनर आमी तें जे प्रपोजल आमचे कडेन येयलेलें ते मनशाक आमी सांगून तें सॉल्व केलें तेणी तें करता म्हणून सांगलां. सो आतां पयला की मेन रस्तो जाता तेका आजुनूय पर्यंत डांबर पडना म्हणून टॉपीक डिस्कस जाल्ली. सो कित्याक लागून डांबर पडना? डांबर टेंडर गेले पावट जालें तें 4 म्हयने पयलीं टेंडर जाल्लो पूण तो टेंडर कितें काम सुरवात करून रस्ते फोडलेले आशिल्ले. वरान लागून डांबर मेळना अशें म्हणून सांगलें. मागीर ते कॉन्ट्रॅक्टर स्ट्रायक जाता अशें म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. तेंगे बजेट तेंचे बसना अशें म्हणून तेजे खातीर ते रावल्ले आसा. तरी आतां एक फुडल्या विकाच्यान करता अशें म्हणून सांगलां. खंय तरी पळयलां आमी जामावले टू केवणा हो रोड आजून तरी पेंडींग आसा कळ्ळें. आनी ऑलरेडी एस्टिमेट सगळे जाल्ले आसा. कित्याक लागून आजून पर्यंत पेंडींग? जामावले टू केवणा हो आमी अंडरग्रावंड केबलिंग म्हजो मतदारसंघ आसा सादारण ते 250 कोटी रुपया आमी अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर मोडले आसात. आनी जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग घालता तो रस्त्याच्या बाजूक भितर वता तेन्ना ते रस्ते अनस्टेबल जातात. पूण परत एक फावटी आमी तात्पुरती डागडुजी केल्ली आसा आनीक ह्या रस्त्याचे टेंडरय जाल्ले आसा. 2-3 टेंडर पेंडींग आसात. फक्त ते कॉन्ट्रॅक्टराचे जे युद्धाच्या वेळार आमचे जे इराण आनी अमेरिका हांचे युद्ध चल्लेलें आसा तातूंत भितर जो तांचो टार आशिल्लो तो अकस्मात 3 पटींनी वाडला आसा, 2.5 पटींनी वाडला आसा. म्हणून ते सगळे स्ट्रायकाचेर गेल्ले आसा. ते काम करपाक सोदनात आनी सरकारान तांकां आश्वासीत केल्लें आसा की वाडीव जी दर आसा ती तांच्या टेंडरान भितर आमी दितले. आनीक म्हाका दिसता की सोमाराच्यान हो रस्तो सुरू जातलो आनी 8 दिसां भितर आमकां जो उरलेलो भाग आसा तो जातलो. म्हजो हो सांगे मतदारसंघ आसा तो सादारण म्हाका दिसता 120 किलोमिटर्स MDR रोड आसा. म्हणजे हांगच्यान सुटल्यार आमी बेळगांवच्यानय पयस पावता इतको रस्त्याचें नेटवर्क आसा. सगळ्यांत व्हडलो मतदारसंघ आनी तातूंतले एक 7-8 किलोमिटर रस्तो हो मातसो हें आसा. बाकीच्या ह्या सगळ्या 100 किलोमिटराचेर तुमकां एकूय पोटहोल दिसचो ना. पालया वाठारांतल्या किरणपाणी गांवांत रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्या. पुराय रस्त्यार व्हड फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. ह्या रस्त्यार कोणाचे अपघात घडल्यार जापसालदार कोणाक धरप थळावे जाप मागतात. तशेंच हे प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी तांणी केल्या. राज्यात कांय वाठारांतल्या रस्त्यांची काणी अजून जैसे थे आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. हाजी आमकां जिवी देख पालया वाठारांतल्या किरणपाणी गांवांत पळोवपाक मेळटा. पुराय रस्त्यार व्हड जीवघेणी फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोक्याचें जाल्या. रस्त्याची ही स्थिती सामकी गंभीर आशिल्ल्यान प्रशासनान बेगोबेग लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें थळाव्यांचें गाराणें. ह्यो चढाव आसा पालयाचो किरणपाणयाचो तो शाप बाद जाल्लो आहा. रस्तो शाप बाद जाल्लो आहा. कांय अर्थ ना. तेव्हा जाता ती पावसा आदी रस्तो करून घेवचो. चढाव थोडेशे कमी करूचे आनी रस्तो आनी ह्या रस्त्यार जी कांय अडचणी लोकांनी केल्यो त्यो आदी पयले दूर करूंक जाय. ही म्हाजी मागणी आहा. कांय ना तर पडत आहा. काल नुसार आंध्रा म्हणटा पडत आहा लोक चालूच आहा.
तेव्हा रस्तो शाप गेलो. जाता तितको बेगीन करू. आयज हो आतां किरण पाणी हो रोड जो पळय जाला ताका खड्डे जे पडले हांव मागता PWD ऑफिसा कडेन जावं डिपार्टमेंटा कडेन ते खड्डे तरी मातशे पुजून दिया. आयज इतली परिस्थिती जाल्या थंयसर, इतली वायट इतली परिस्थिती सामकी म्हणजे कोणाक कितें ल्हान ल्हान भुरग्यांक पासून घेवन आतां क्लासीस आसतात भुरग्यांच्यो, कितले फावटी पळयता हांव ती भुरगीं बावड्यांक घेवन ते जाणटे बिणटे वयता. साप करून त्या भुरग्यांचेर गाडी बिडी बसली जाल्यार कितें करतले सांग. आनी इतले इन्सिडंट जाता तुमकां खबरूय आहा. सो हो इन्सिडंट जावचो न्हू आनी जाता तितले बेगीन भालखाजनानसून तो म्हाका दिसता मदल्या वाड्यार पालयाच्या हेच्या आमच्या भंगर वाड्या मेरेन सगळ्यान खड्डे आहात. भालखाजनान तर पोवच नाका. आतां केबल घालता म्हणून हांगासर मानशी तूं गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ते किरण पाणी टू आमच्या हेच्या उपरांत मागीर भालखाजना हांगासर इतली परिस्थिती रस्त्याची बिकट जाल्ली आसा. हेचेर मातसो सरकारान दोळो मारपाचो आनी ते खड्डे आहात ते जाता तितले मातशे बेगीन बुजोवन आतां पावस तेकलो कसली परिस्थिती जातली तुमकां खबर आसतली. सो हांव मागता बेगीतले बेगीन ते खड्डे पुरून मागीर कितें ते हॉट मिक्स तुमी करा आनी जाता तितलो बेगीन करा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जयघोष आणि हजारांनी भाविकांच्या हजेरीत शिरगावच्या श्री लयराई देवीचा कौलोत्सव परंपरेप्रमाण व्हडा दबाशान मनयलो. शेनवारा राती उसरा देवीन देवळात प्रवेश केले उपरांत 4 दीस चालू आशिल्ली कौला बरे भशेन सोंपली. मजगती देवी देवळात भितर सरतना देवळाच्या दारांत गोंधळ जालो. मात पुलिसांनी बळग्याचो वापर करून गर्दीचेर नियंत्रण दवरिल्लें. होमखणाची जात्रा जाले उपरांत फाटल्या बुधवाराच्यान कौलाक सुरवात जाली. 4 दीस कौला मनयली. घराघरांनी देवीन भक्तांची भेट घेवन भक्तांक कौल दिलो. 4 दीस कौलाक भाविकांनी गर्दी केली. निमण्या दिसा शेनवारा तर शिरगांव वाठार भाविकाच्या गर्दीन आनी भक्तिमय वातावरणान फुलून गेलो. घराघरांनी कौल दिवन शेनवारा राती उसरा जयघोष आनी नाचत गाजत देवीच्या देवळात आगमन जाले. देवळात कौल जातकीच कौलाची सांगताय जाली. देवी देवळात भितर सरतना तर भाविकाची गर्दी उसळिली. या वेळार मातसो गोंधळ जालो, मात कांयच वायट घडूंक ना. देवळाच्या वाठारात कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले. मजगती जात्रे फाटोफाट कौला सुरळीतपणान जाल्ल्यान भाविकांनी समाधान उक्तायले. आमची जात्रा 21 तारखेक संपन्न जाली. देवी होमखणांसून गेली. होमखणा भायर जे मानकरी आसा पळय तांकां सगळ्या मुळगांवकार मयेकार वांयगणकार हांकां कौल जालो. देवी चवाट्याचेर येयली आनी दुसरे दिसा म्हणजे बुधवारच्यान मानशेवाड्या पासून ते वडा पर्यंत हांगा कौलां जाली आनी बरे भशेन जाली. आनी देवी आतां मंदिरान गेली आनी मंदिरान गेल्या उपरांत सगळ्यांक आमकां बरें दिसलें की सगळ्यांनी हे कार्य देवीचे ज्या भाविकांनी सगळे सहकार्य केलें आनी बरे भशेन यंदा जात्रा जाली. ह्या बद्दल खूब मनाक समाधान दिसता. सरकाराचे सगळ्या जे भावीक आनी जे मिडिया हेंच्यांनी बरी प्रसिद्धी दिली आनी अशेच तरेन हे फुडें जावचें कित्याक आनी सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें अशें देवी लागीं मागता. श्री देवी लयराईचे जात्रेक मोठ्या प्रमाणात धन भक्तगण आणि भाविकांनी सुद्धा गर्दी केली. पण हेचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ यांच्यांनी सरकाराच्या वतीन एक कृती दल ही समिती स्थापन केली. वर्सा देवी घेता. गेल्या वर्सा कितें जालें तो इन्सिडंट तो मातसो खूब दुखदायक जालो.
पण तेतून मातशें कितें शिकोवंक सगळ्यांक मेळ्ळें. ह्या वर्सा सगळें सेफ्टी आनी प्रोटेक्शन आमदारांनी सगळ्यांनी खासदारांनी बरें केलें, पोलिसांनी बरें कॉपरेट केली सगळ्या लोकांक. आनी जात्रा कही दिसली. मातशें स्टॉल मातशें ना जालें पण जात्रा बरी जाली. प्रशासनान पुलीस फोर्सान सगळ्यांक सहाय्य केलें, लोकांनी बरें सहाय्य केलें. झाडांक आनी ह्या लोकांक अशे वेगवेगळे मार्ग दवरून ह्या वर्सा बरे भशेन सगळ्या उत्सव हो शांततेन आनी आज परंपरेनुसार हो घडोवन घेतलो. तशेंच आयज मेरेन सगळें बरे भशेन जाल्लें आहा. आमच्या कमिटी मेंबरांनी खूप मदत केली आणि इतर सगळ्यांनी सहकार्य केल्यामुळे या वर्षाची जात्रा दोन लोकांनी आमकां खूप सहकार्य केले. या वर्षी कसलीच गडबड करी असताना पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे धोरण शिक्षणात ओंकाराशी पार पडून गेले आणि आमची जात्रा सुरळीत पार पडली. तसेच शेवटच्या दिवशी 4 दिवसाची कोला संपल्यानंतर शेवटच्या दिवशी देव मंदिरावरचे बरे पोलीस बंदोबस्त, चोख पोलीस बंदोबस्त, विजय राणे यांच्या नेतृत्वाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त होता. त्याचे आणि त्या कामी आमकां पोलिसांनी सहकार्य केले आणि बरे भशेन जात्रा जाली. याबद्दल सगळे प्रशासनाचे तसे गोव्याचे सरकार, गोवा सरकार, तसे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रेमेंद्र जोशी यांचे आम्ही आभार मानता आणि सगळ्या धोरणाचे आभार मानता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सामाव